कशी किती झाली भाई कशी किती झाली भाई कशी किती झाली कितल्यांक कॉल आयिल्लो तुमकां आमकां 44 कॉल येयले आमकां हां पावणे सकाळ हय कितें जातालें एक्चुली कार फॉट भायर उरली न्यू ब्रिज हय न्यू मांडव ब्रिज हां हां कसो लागलो उजो कितें कितें कसो लागलो खंय उजो कितें शॉर्ट सर्किट न्हू आणि काही चान्सच ना शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किटान तुमी हाडले गाडी ड्रायव्हर आशिल्लो हय आमी फुडें आशिल्ले कोणाक कितें लागला बी मार ना नशिबान काय लागू ना तुमी ओनर गाडयेचे हय कितें पार्टनर ओनर गाडी कितें जालें म्हणून सांगलें म्हजो एक्झॅक्टली ड्रायव्हर चलयतालो म्हाज्या पार्टनराक म्हाज्या गाडयेन घाल्लो आमी फुडें आशिल्ले गाडी फाटल्यान येताली हां दुवर आयलो फाटल्यान हां दुवर येना फुडें म्हजो ड्रायव्हर देंवलो गाडयेन तो इतल्यान पाकूर पेट घेतलो शॉर्ट सर्किट जाली भितर शॉर्ट सर्किट जाली शॉर्ट सर्किट जालें ओके तुमचें नांव कितें सर हांव परेश पळय हां हां कितें गाडी कोरवरीसून पणजे वयताली आमी पणजे वताले अचानकच दुवर येयलो हय अचानक दुवर आयलो दुवर येना फुडें तो ड्रायव्हर सकयल देंवलो इतल्यान पेट घेतलो तांकां कोणाक काय मार लागूंक ना ना नशिबान कोणाक काय लागलो लॉस फक्त गाडी जाली आनी काय हय हय लॉस गाडी काय नाही थँक्यू कितें जालें तुमचे पालयले पावले आमी ओके बरें रोकडे पावले 10 मिनटां ट्रॅफिक जाम इश्यू चालू आसा हय ओके तुमचें नांव कितें म्हटलें तर लिडिंग फायर फायटर निलेश भोसले फ्रॉम पणजी फायर स्टेशन ओके बरें आतां पावलो कंप्लीट पावलो कंप्लीट ओके ठीक थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू येस त्यांना तो थेट गाडयेन देंवलो आनी उदक त्याच्यानी जे फायर टिमी कॉल केलो पूण जे फायर टीम सद्या रोखडी घटना पावली तेंच्यांनी सद्या हो उदक सद्या पांगयलेलो आसा सद्या गाडयेचें जर पळयत जाल्यार भरपूरशें लुकसाण जाता थेट जो उदक जो आसा हो फुडल्या बॉनेटाकूच पॅकड आसा आनी त्या कारणान पुराय गाडी जी आसा ही उज्यान सद्या हांगासर खास जाल्ली आसा सद्या घटनास्थळी जर तुमी पळयत जाल्यार पणजे फायर टीम आसा त्या प्रमाणे पुलिसांचो पुराय स्टाफ सद्या घटनास्थळी आसा सद्या इजी चालू जाल्ल्या कारणान सगळीकडे ट्रॅफिक म्हणजे जॅम आसा आनी हो जो मांडवी ब्रिज जो आमी ज्या जाग्याचेर सद्या आसा त्या जाग्याचेर पुराय ट्रॅफिक सद्या इतलें जॅम जाल्लेलें आसा की हे तुमी पळोवंक शकता दोनूय सायडीन पूर्ण ट्रॅफिक जे आसा इतलें जॅम आसा आतां थेट फूल अपडेट आनीक जर आमकां ह्या गाडये बद्दल मेळत रावतली इतली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन हांगासर पावपाचो प्रयत्न करतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे पणजेच्यान पुलिस केन्ना घातला हांवें पळोवंक ना हांव पणजे राव चॅक करता कोण रे कोण शिरकलो रे चॅक करता आनी काय कोण शिरकलो
कशी वाटतं बिकॉज रेड लाईट एरिया कसली गाडी रे ती वेरना आणि खंय काडटा त्या न्यू गाडी न्यू गाडी मरे मगाचा इथे ड्रायव्हरची गाडी ड्रायव्हर रे हां काय घातलंय रे बिकॉज रेड लाईट एरिया कलामुटा अब तू ड्राइवर बिकॉज रेड किरे झालं एक्झॅक्टली आग लगा मैं कैसा लगा वो ऐसा ही ऑटोमेटिक आपको कैसा मालूम चला कि आगे गाड़ी आग लगा ना सामने हाँ ओके आपको दिखा इसलिए आप नीचे सामने उतरे देख रहा है ना तो सामने दिखेगा ही तो आपको कुछ लगा नहीं है ना नहीं ऐसा कुछ लगा ये गाड़ी नया है न्यू गाड़ी न्यू गाड़ी माझे चालतं माझे फोन आणले आहे चालू फोन तुझे चालला भैया
सर आम्ही आता